गोंयांत रिन्युएबल एनर्जी वाडोवंक सरकाराचो यत्न चल्ला. गोंयांत आतामेरेन 500 मायज लोकांनी पीएम सूर्यघर येवजणेचो लाव घेतला म्हूण श्रीपाद भाऊ उलयलो. फक्त सबसिडी ना जाल्यार फक्त 2 लाखाच्या भितर 3 केबी एका सबसिडी आहा. तुम्ही ताजे वयर मातशें केलो जाल्यार इल्लोसो खर्च मायज जाता. 2 ते 2.5 लाख तुम्ही जर 4 केबी घेतले 5 केबी घेतले जाल्यार तितलो मातसो खर्च मायज जाता. 3 केबी आहे 3 केबी पर्यंत सबसिडी दिता. पण घरांत तितली लागना तरी पूण उरता. पण जास्तीत जास्त वगीच कित्याक खर्च अननेसेसरी खर्च कित्याक करप. गोंयांत जवळ 500च्या लोकांच्या आसपास जाल्ले आसा. आतां इल्लें रजिस्ट्रेशनय खूब जाल्लें आसा आनी आतां इल्लेशें स्पीड वाडटली त्या मातशें. आनी हो एक इश्यू आशिल्लो सबसिडी मेळोवंकूच ना म्हणून लोकांनी रजिस्ट्रेशन बंद केल्लें. गोंयांत चड हें जावनात. जवळ एक 40 कितें तरी कनेक्शनां हें आसात दिल्लीं आसात. आतां ती हळूहळू शेतकाऱ्यां म्हणटा वचून ती वाडोवंक कारण लोकांनी सबसिडी आसा ताका सबसिडी आसा. ह्या दोनूय स्किमीक सबसिडी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.